Yang mana itu yang belum berap, ini marum bos, ini marum, payah terkilan payah pun, चार जने यार ते भीतर जाने चल
मस्त प्रेस कर हाच माग सकल कर हाच Jacuzzi. ब्रँड करून जाते का ब्रह्मानंद बाब आज आमगेलो गांव बा महेश टोटलेकार मेल म्हूण आमकां सगल्या चिंचणकारांक दूख जाला इवन आख्या गोंयकारांक दूख जातोलें जे फुटबॉल मोगी आहाय तांकां आनी इंडियेचे मोगी आहाय तांकां दूख जातोलें थोडे महेश टोटलेकार आमगेल्या CRCCनी जायत वर्स खेळ्ळा दुसरें म्हळ्यार कितें डेम्पोकोय जायत वर्स खेळ्ळा आनी तुजे बारार म्हाका स्वता तो कितलेपसा इंटरनॅशनल आहा इंडिया गेमी खेळ्ळा
म्हाका दिसता म्हज्या परस तुका तेगे चड म्हायती आसतली ताका लागून प्रेमानंद बाब महेशा वयर 2 उतरां सांग तेगे म्हायती सांग आमकां. ओके महेश बाब म्हणटा तो आमचो वेरी सॅड टू हियर अबाउट हिज डेथ. आं आनी ताका हांवें ल्हानपणाच्यान पळयलो तें बी भुरगें आसतना आमी थंयसर पळयलो ताका डायबेटीक आसतना. आनी मागीर तो देंपेक गेलो. देंपेक खूब वर्सां देंपेक पावलो तो सारको. ताणें बरें नांव दवरलें देंपेक क्लबान ताणें. आनी मागीर तें करता म्हणसर म्हाका तो मेळटालो ओन्ली गोवा स्टेटीक. गोवा स्टेट संतोश ट्रॉफी वयताले तेन्ना. येस येस येस. आनी कितले जिखता तेन्ना म्हणणे आहा न्ही विनर्स आर फॉर एवर समथींग लायक दॅट. या So the Mahesh was a part of the team 1983 and गोंयान पयली हिस्ट्री केली. 63 गोवा पयले पार्टिसिपेट जाले संतोष ट्रॉफीक आनी 83 20 वर्सांनी आमी कप हाडला गोंयान जॉयंट विनर्स विथ बेंगॉल. महेश वॉज द डिफेंडर. आनी तसोच 84 बी आमी पत्ते जिखले तेन्ना विदाउट कन्सिडरिंग अ गोल नॅशनल रेकॉर्ड महेश वॉज अगेन अ डिफेंडर. तो असो मनीस आसलो व्हेरी जोवियल फन लविंग. इतलो ग्रावंडार वॉज व्हेरी व्हेरी सिरियस ऑन द फील्ड. आनी दुसरें म्हळ्यार ताका महेशा आमगेल्या सिगरेट सोरो कांयच लागना आसलें. कांयच लागनाशिल्लें ना कांयच लागनाशिल्लें. आनी इतलो डिसिप्लीन आसलो मनीस. आनी इतलो सॅक्रिफायसींग फॉर द गेम इतलो सिरियस अबाउट द गेम. जावन एवरी गेमीन तो हें करतालो. आनी दुसरें म्हणटा तें दीस गोवा टीम आय एन्जॉयड प्लेयींग वीथ हिम. एट द सेम टायम आमी तो वेस्ट इंडीज गेल्लो with Indian team and same year I went to China. But when the team was amalgamated and we went to Russia together, Mahesh was my partner for the Russian tour. Mahesh, Kamil, Gonsalves and हांव. आनी सांगपाक म्हणल्यार तो एक त्या ग्रावंडाचेर in Russia when we played with the Russian team club. He was among the very few Indians I can say you can compare with like a Russian. I always call him American. I never call him Mahesh. American. Even today when I went to meet him in the hospital in GMC first and even at Ponda. Dilaksha in Ponda. I call him American. म्हाका तो बुली म्हणटा तो. आनी देन ही स्माइल टू मी एंड GMCन हांव गेलो म्हाका सॅल्यूट मार थंय हाडला मरे आपल्याक काय म्हणून हांवें म्हणलें ना हाडूंक ना. And then he was there and sorry to say that he's no more with us. पण व्हडलें नांव दवरलें गोंयकारांक. आनी ताचे असले डिफेंडर जाल्यार फ्यू डिफेंडर्स इन गोवा त्या लेवलाचे आशिल्ले तातूंत महेश. सारको आय कॅनॉट से दुसरें जावंक ना तें जाल्लें आहा. आनी आज व्हडलो दुखाचो दीस. पूण गॉड इज गॉड्स ब्लेसिंग बट वॉट ही हॅज केप्ट ही मार्क्ड वॉट यू कॉल दॅट वन ऑफ द केप्ट मार्क ऑफ हिज एक्झिस्टन्स इन दीस वर्ल्ड. Especially for our soil of Goa. Mahesh Lotlekar. आनी आमगेले चिंचोण्या सारको नवा अधिकान व्हड प्लेयर म्हणटाय तो महेश लोटलेकर. तेणें जायत तो आमगेलो चिंचोण्या फुटबॉला वावर केला आनी जायत भुरग्यांकय तेणें वयर काडले. आनी खरें बरें मनाचो बरो हांसत्या तोंडाचो. ताका लागून आमी चिंचोणकार सगळे दुखी जाले कित्याक एक आमगेलो गोंयचो चिंचोणीचो आनी गोंयचो आनी इंडियेचो एक बरो टॉप प्लेयर आमकां ना जालो. कितें करया देवान तेज्या आत्म्या स्वर्गीय राजफाव केल्या. Pray for that he is rested in peace. आनी आज हांवें चोयल्याय सगळे प्लेयर जावं डेम्पोचे सगळे आख्खे इंडियेच्या मॅपार खेळ्याय ते सगळे प्लेयर सगळे कोच सगळे आसलेले तेजे मरना. पूण कितें करया देवा जाय जालो सामकें मेळना न्हू. सो थँक्यू ब्रह्मानंद बाब. ओके देव बरें कर तुका कित्याक तुवें तेजी माहिती दिली म्हणून. ओके देव बरें करूं.